आयज सगळ्यांक सांगपाचें म्हटल्यार जर तुमी बिचोले जे कितें चल्लां जे बिचोले जे ऑल ओवर जे विकासाच्या नांवान जे कितें चल्लां ते जर तुमी पळयले जाल्यार जो आमी प्रत्येक नागरीक जो टॅक्स पेयर म्हणजे आमी जे इन्कम टॅक्स भरता तो टॅक्स आमचो भरता त्या टॅक्साच्यान जे डेव्हलपमेंट आसता रस्ते म्हण गटार म्हण फुटपाथ म्हण हे सगळें केलें वता. पूण जर आयज खंयच्या तरी हेतून म्हणजे जे प्रॉपर प्लॅनिंग जाय जेन्ना आमी लोकांचे पयशे जेन्ना टॅक्स पेयरांचे यूज करता ते प्रॉपर प्लॅनिंग करून त्या जागेर तेचो यूज जावपाक जाय. आनी आयज जर तुमी बिचोले पळयले जाल्यार तुमी जर वाळशेन आनी बोड्ड्या मेरेन मुळगांव मेरेन ते आतां हाल्लीच म्हाका दिसता एक थोड्या टायमा पयलीं फुटपाथ केल्ली जेन्ना त्या फुटपाथीचेर टॅक्स पेयराचो कोट्यांनी रुपया खर्च जाला. पूण आयज तुमी जर त्या थंय जाग्यार जर वचून पळयले जाल्यार अख्खी फुटपाथ अशी फोडून दवरलेली आहा. म्हणजे हे कितें चल्लां बिचोले. आनी ही फुटपाथ अशी न्हय जर तुमी ते आयज सिग्नल पळयले जे आयज सिग्नल घातला थंय ते सिग्नला कडेन जेन्ना सिग्नल घातले कितलेशे लोक मेले तेन्ना सुद्दां आमी आवाज उठयल्लो आनी सांगलेले बाबा हांगा रॉंग जाला. कित्याक जेन्ना थंय जी फुटपाथ केला किंवा ते सायडीक गाडी टर्न जावपाक मेळना आनी आतां थंय सिग्नलां घातल्या आमी तेन्ना मागणी केल्ली आतां सिग्नलां घातल्या पूण सिग्नलां सुद्दां ती चालू जावंक ना. पूण जे कितें हे बिचोलेन थंय केलां पळय ते अत्यंत म्हणजे हेका प्लॅनिंग ना. म्हणजे अशें चल्लां आतां की बाबा आयज आमी करता आनी 3 म्हयन्यांनी परत ती कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचो आमी खर्च करता लोकांचो आनी परत 2-3 म्हयन्यान ते तोडून उडयता. म्हणजे हेका प्रॉपर प्लॅनिंग म्हणटा ती ह्या बिचोलेन प्लॅनिंग ही कसलीच ना. जे कितें कोण आसा तेंच्यांनी प्लॅनिंग आतां हे कोणाचो फायदो हेतून जाता कोणाचे कित्याक हे लोकांचे पयशे अशे बरबाद केले वयता हे प्रत्येक नागरिकांनी आमी विचार करपाची गरज आसा. आनी अशें जेन्ना घडटा जेन्ना आपल्या जाग्यार अशें घडटा तेन्ना प्रत्येकानी आवाज उठोवपाचो गरज आसा. कित्याक हे प्रत्येकाक सांगता हे आमचे पयशे हे जे कोण आसा तेंचे पयशे न्हू प्रत्येकाच्या खिशांतल्यान पयशे गेल्ले आसा. आनी हांव सीएमाकय उलो मारता की बिचोले ज्या पद्दतीन जी पब्लिकाच्या पैशाचो जो बरबाद केलेलो वयता पब्लिकाचो पयसो तेचेर गोंयच्या सीएमान लक्ष घालपाचें. 33 kV लायन आसली तेजे आतां केबल घालप चालू आसा आनी 33 लायन जी आसा ती शेतांतून येयल्ली आसा आनी तेजें कितें आतां पावसान इन्सुलेटर जर फुटलो जाल्यार शेतान त्या लायनमॅनाक वयचें पडटा आनी तें लक्षान येयना. म्हणजे कितें आतां इन्सुलेटर सद्या आतां गरम जाता आनी पावसान मागीर तें फुट्टा खंय आनी खंय फुटला म्हणजे ट्रेस करपाक सोदपाकूच तांकां त्रास जाता. आनी आमकां अशें जावं लागलें की वर्सान वर्स पावसानूच लायट दिवचलकारांक ना जावं लागली म्हणजे 4-4 वरां रातचे. आनी आतां कितें आतां पावसान दिलें आतां जळारी एका वटेन आनी लायट ना फॅन ना जाल्यार लोकांक आमकां त्रास जाता. म्हणून आमी हो जर केबल घालीत जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी सुरळीत जातली. म्हणजे हांगा मागीर एका हितूर इन्सुलेटर हे ते कांय हें ना वायर तुटली जाल्यार भितर शेतान वचपाची गरज ना. म्हणून आमी म्हणटा हें करुया कित्याक हे जे त्रास आहा ते कळ्ळे आमकां आतां फुटपाथ हें जाल्यार. पूण तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरान कितें सांगलां की आसा जशी ही फुटपाथ परत आमकां तशी करून सबंद रिपेरींग करून दितले. हे पळय तेंच्यांनी आतां निकतें कॉन्क्रिटींग चालू केलां सगळें हें करून लोबन घालता ते तांकां हांवें सांगलां बरें प्रेसींग करून परत वेवस्थीत करा म्हणून. कित्याक खुबशे लोक हांगासर वॉकिंग करता सगळीं जाणां बायलां बी म्हाजी बेजार जाल्या की हें. पूण आमकां तांकां कितें आतां एकदां ह्यो गोश्टी लायटीचे आहा न्हू ते मेन. पूण संपूर्ण ही जी फुटपाथ आहा ती परत आसली तशी रिपेर करून दितले ते फुल फुटपाथ आसली तशी रिपेर करून चालू ऑलरेडी चालू केल्या तेंच्यांनी आनी करतले ते. पूण विशय जरी कितें आसलो जाल्यार कितें आसा शेवटी टॅक्स पेयराचो पयसो बरोबर आसा. पूण कशें आतां खरें म्हणजे आतां हें केलां म्हणजे कितें केलां की कसलेंय काम करता आसतना सगळ्या डिपार्टमेंटांक कळोंक जाय तें आतां केलां. पूण तेच्या पयलीं हें नासलें कित्याक सांग हें टेंडर आमचें पयलीं जालें मागीर आतां 3 वर्सांनी केबलाचें टेंडर येयलें. म्हणजे ह्यो गोश्टी थोड्योश्यो कितें आतां चुकता. पूण म्हाज्या हितूर एक तर तेंच्यांनी आमच्या अशें जर सिटी आसात जाल्यार म्हाज्या हितूर अशें हेज्या खातीर एक डक्ट तयार करूंक जाय. म्हणजे बाकीच्या व्हडल्या सिटींनी मुंबय बी कितें करता एक डक्ट करता म्हणजे कशी केबलांक सगळ्या म्हणजे 11 kV 33 kV अशें केबलांक सगळें वेगळो हे जागो करता. तसो एकदां करूंक जाय. मागीर भितरल्यान जाय ते कितले व्हरात राव मागीर पायपलायन व्हर गॅस पायपलायन व्हर कोणाची पायपां व्हर अशें वेगळे हें करचें पडटा. पूण ताका प्लॅनिंग करून खुबशे कोटींनी खर्च येता. पूण अशें म्हाज्या हितूर हें आसा गरज आसा.